धारगळे हायवेचेर घे फोंडकुलां हो महाराष्ट्र आनी गोंयाक जोडपी मेन हायवे. इंजिनियर बसता म्हापशां PWDचें लक्ष ना. हाल यो वच करतले धारगळकार आनी पेडणेकारांचे. थंयच्या लोकांचें सणकलें तांणी फोंडकुलांनी रोंपां रोयलीं. फोंडकुलां चुकयता चुकयता 15शी फाटी धारगळे म्हाखाजनात पॅसेंजर बसीक एक्सिडेंट जाल्लो. पॅसेंजर ड्रायव्हर इंजर्ड. तरीकय सरकार खंय न्हिदलां. आमी हांगा धारगळच्या हायवेचेर जमलेले आहा. कारण कितें म्हटल्यार फक्त जे खड्डे पडलेले आहा ते. आज आमी चडशे पेडण्याच्यान म्हापशा कामाक वयता आनी परत म्हापशेच्यान पेडणे येता. आनी जेन्ना पावस पडटा आनी खड्ड्यांनी पाणी भरता आनी पाणी भरल्यार कितकेशे लोक पडटा हांगा. म्हाका दिसता कितें हांगा आमचे जे पेडण्याचे इंजिनियर आहा ते चडशे म्हापशे रावता. पण म्हाका दिसना की तांकां दोळे आसा. कित्याक दोळे आसले जाल्यार हे रस्ते अशे नासतले. म्हाका दिसता की चडशे रस्ते जे आज ते करता ते सगळे अशे 2-3 म्हयने पावस पडलो काय सगळे व्हांवन वयता. ताका लागून गव्हर्मेंटान हे इंजिनियरांची सुद्दां कारवाय करूंक जाय. कित्याक ते रस्ते इतके पयशे म्हणून ते पयशे आमचे सगळ्यांचे. ताका लागून गव्हर्मेंटाची कारवाय करूंक जाय. त्याच बरोबर आमचे PWD खाते आहा जे सरकारा कडेन आहा तेंचे मंत्री आहा तेंचे दखल घेवन हे रस्ते सारके करूंक जाय. कित्याक काल आमचे भाईन सांगले अशें जी काल बस पडले ते कारण हे जालें जे खड्डो तो चुकोवपाक गेलो आनी ती बस पडली कितकेशे लोकांची एक्सिडेंट जाल्या मानी मोडल्या थोड्यांचे. ताका लागून गव्हर्मेंटान हेचे दखल घेवपाक. PWD खात्याचे जे मिनिस्टर आसा सुदीन ढवळीकार हे सुस्त न्हिदलेले आसा. आयज हांगा पेडण्याचो जो आमचो NH हायवे आसा तो पुला वयल्यान जो पूल टू रस्तो सगळो खड्डेमय जाल्लो आसा. आयज ना म्हटल्यार ह्या गेल्या वर्सा पासून 10-15 भुरगे हांगासर आपले प्राण ह्या खड्ड्या खातीर मेलेले आसा. हांगासर भुरगे जाल्यार तांकां जाग येना. हे जो भरपूर दाम दुप्पटीन जो ह्यो वाहनाचो टॅक्स घेता हो सरकार तो पैसो ह्या खड्ड्यान वयता काय हे 6 म्हयन्यांनी इलेक्शन घेवन ह्यो लोकांचो पैसो हे इलेक्शनाक मोडटा हे कळना. जर अशेच जर हे खड्डे चालू रावला जाल्यार आनी कितके जाणांचे बळी वचपा हे सांगता येना. तेन्ना जर हे जर खड्डे ताबडतोब जर ह्या सरकारान ना बुजयले जाल्यार आमी हांगा पेडण्यान हायवे आमी आंदोलन व्हडले करून रस्ता रोको करतले. बाणावले तोडपांत वालांगिणी सायबिणीच्या कपेलांत चोरी जाली. चोरांनी दान पेटी फोडून पयशे फारायले. प्रकार कळटनाच थंय लोक एकठांय जालो. मदर मेरीची मुर्ती आनी क्रॉसा कडेन मात चोर मेतेर जाल्ले ना. चोरांनी ग्रील कापून डोनेशन बॉक्सांतले पयशे तितले फारायले. हे फकत पयशे काडपाचे. देवाचे कसले रिलिजनाचे कसले येना नाय तर पॉलिटिकल कितें येना. तेन्ना लोक मागीर जास्त इशू करता. सो दिस इज ओनली टू रॉब मनी. पूण हांगाचे पयशे एवरी रातचे सदां रातचे काडून व्हरतात. मेंबर आसा ते येवन येतात आनी ते पयशे घेवन वयतात. हे सगळें फकत पयशाक लागून कोणें केलां. सायबिणी जावं खुर्साक कांय डॅमेज ना. खुर्साक आनी केका कांय डॅमेज ना. सो इट इज नॉट अ दिस थिंग. ते फकत चोरी करता. ते जाणा न्ही हे दिसान ते नवीन आसा पयशे लोक पयशे घेता म्हणून जाणा. ताका लागून ते चोरपाक आनी कांय व्हडलें ना. आयतारा नुवेच्या ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो. नवी पंचायत बडी हेच सावन सुडाचे राजकारण चल्लां म्हूण आरोप चल्ल्यात. राजकीय विरोधकांचे पसरे आनी आस्थापनांचे ऑक्शन सुरू जाला म्हूण बोवाळ. ओवर सिन्स 2011 हांव तांकां एक 5 पयशे देखून हांवें तांगे दवरलो ना हिंगा. कंटिन्युअस हांव तांकां म्हयने रेंट फारीक कोता. 3 मुगे कॉन्ट्रॅक्ट जाले सिन्स 2011. 2012-13 कॉन्ट्रॅक्ट केलो. 2014 हांवें कॉन्ट्रॅक्ट केलो. 14, 15, 16, 17 आतां ती मुगे रिन्यू कोनाय. ती म्हाका सांगताय हांवें ऑक्शन कोताय म्हूण. ऑक्शन करता जाल्यार जून मुगेलो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जालोलो. जुना कॉन्ट्रॅक्ट काबार जालो आसतना जून, जुलय, ऑगस्ट तेणी मुगे रेंट घेयला. आनी अकॉर्डिंग टू द रेंट कंट्रोल एक्ट 1968 आय एम इन पोजेशन ऑफ द शॉप आनी ऑटोमॅटिकली तो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जाता. खादी आणि ग्रामीण उद्योगाची सर्गेस्त चेअरमॅन तसेच आदली काँग्रेसीची आणि गोवा फॉरवर्डाची फुडारी मोनिका डायसाक मडगांवां शोक सभेत आर्गां ओंपली. शोक सभेत राजकीय फुडारी, एक्टिविस्ट आणि मोनिकाचे बरे मागपी आशिल्ले. घोट आशिल्लें, करेजेस आसलें. हेच काळजान ताका दूख दिलें. हेच काळजान तेजेर उर्दूस येयलें आनी देवाचे आपोवण ताका येयलें आनी आमकां सगल्यांक हें सोडून वयचें पडलें. She was there helping people from all walks of life. She never did any kind of she was never biased towards
rich, poor, the caste, religion, creed, nothing. She was that kind of a person. I want to think that she has done her work to the best of her ability. Whether it is fighting with mom, whether it is supporting Vijay, whether it is supporting me in everything, whatever I did, she has done her work perfectly. And there, this perfect woman has had an end. Whatever way it is, let us say it is God's wish. Let us leave it to God and hope that she lives like this eternally. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. मडगांव रवींद्र भवनात एक्झिबिशन इंडियाक बरीच गर्दी. ल्हान तश्योच मोठ्यो घरगुती सामान आनी वस्तू, फरसाण, सोबेचें सामान, फर्निचर आनी कितल्योश्योच तरेतरेच्यो ट्रेंडी गजाली ह्या एक्झिबिशनात आयल्यात. 10 सप्टेंबर मेरेन एक्झिबिशन उक्तें आसा. Give it break.